केबल घातल्या एकार एक दोन तीन रस्त्याची केल्या चाळण सगळी हांगासर लोकां येवंक गावना वचोंक गावना बरें आमचो आमदार आतां तेजें काय लक्ष दिना ते दोन कडेन खड्ड्याक काडली माती घातली हय आनी कांयच करिना आमदार सांगता रस्त्यार सगळें सुविधा हांगा गाच करून फुडले चकप फाटल्यान कोण बसता ते प्रॉब्लेम जाता न्हू हय न्हू सो मातशें रस्तो जर बेगीन सारको जालो जाल्यार बरें आमकां एक पडटलें आमी 2 दिसां पयलीं न्यूज केल्ली की वाळपय म्युन्सिपालिटी एरियेंतल्या वेसा गांवांत हांगासर रस्तो आसा तो सगळो खणून दवरलो म्हणून डिपार्टमेंटान पण आतां अशें आमकां दिश्टी पडटा की कालच्यान ह्या कामाक सुरवात जालेली आसा आनी लोकूय खूब खूश आहा कारण आमदारान इनिशिएटीव घेवन बेगींतल्या बेगीन रस्त्याचें काम सुरवात केल्लें आसा कारण हांगासर ह्या नगर पंचायतीचे 10-15 तरी गांव हांगासर रस्तो यूज करता ह्या कामाक सुरवात जाल्या कारणान लोक खूब खूश जातात स्टुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश रावत.